सो कशें करप आनी तें करतना तेंय बी चॅलेंज जातलें हें तकलेन धरून तें करप जर करूंक जाय जाल्यार पूण सरकारान जें उत्तर दिलां सरकारान ताका उत्तर कितें दिलां की बॅन आसा आनी आमी कसो बॅन इम्प्लिमेंट करता ताजें कॉलिंग एटेन्शन दुसरेंच आहा ताजें कॉलिंग एटेन्शन आहा हें लिगलायज करचें म्हणून सरकारान उत्तर दिना बॅन कशें इम्प्लिमेंट करता तेजें सो म्हाका अशें दिसता की सरकार पक्षां भितर ताळमेळ ना पयलें म्हणल्यार जीत जो मूव आसा जिताचे लिडराचें व्यू कितें आसा ताणें आमकां प्रायवेटली म्हणलें की नंदीक हात लावन आमी महादेवाच्या देवळान वतात तांकां 2 नंदींक कसो झगडी जाता काय म्हणून ताजी पार्टी म्हणल्यार ताजो पक्ष ताजे बरोबर ना अशें दिसता म्हाका आनी सरकार उत्तर दिलें ताजेर दिसता की सरकारूय बरोबर सो हें मातशें एक फील गूड फॅक्टर धिर्याकार खूब जाण आहात आनी तांकां मातशें बरें दिसूं की सरकार तुमचें चिंतता हें एक तशें नाटक आसूंक शकता करतले जाल्यार कशें करप तें हांवें तांकां दाखयलेलें तें करूं येता आनी सरकाराक जर आतां कायदो आहा तो चालू दवरूंक जाय जाल्यार तें तशेंय उरूंक शकता So the fact is that there is a significant section of Goan people who are involved in this sport or culture. You cannot deny this, including in my own constituency. So हांव जाणा की एनिमल लवर्साचो व्यू असो आहा की 2 जनावरांक झगडीं लावप तांकां झगडून लावप हें बरें न्ही दॅट इमाउंट्स टू क्रुएल्टी हें तांचें व्यू आहा बट एट द सेम टायम देर इज अ सिग्निफिकंट सेक्शन ऑफ द गोवन पॉप्युलेशन involved in the sport or culture, including in my constituency. पण तुका जाय जाय लिगलायज वा ना जाय इज नॉट इम्पॉर्टंट म्हाका जाय ती वस्तू सगळ्यो जायना हांवें आतां थंय विश्वजीत राणेक सांगलें TDR म्हणून ट्रान्सफर ऑफ डेव्हलपमेंट रायट्स हांवें म्हाका जाय म्हणून मागला तें तो करतलो आनी इम्प्लिमेंट करतलो वो ना हो प्रश्न आहा सो म्हाका जाय तें डजंट मॅटर तांकां जाय तें जातलें हें दीस रियलिटी आय नो वेरी वेल सो म्हजो हांव व्यू दिवंक येवंक ना तुमी जर खरें करूंक सोदता जाल्यार अशें भशेन करप उगीच लिप सिंपथी दिवप ना जस्ट फॉर द कॅमेराज ऑर जस्ट डोंट डू इट टू शो पीपल ऑर क्रोकोडायल टियर्स आसूंक जायना इफ यू आर सिरियस दीस इज द वे टू डू इट वेन्सी म्हणटा 500 करोडाचो रेव्हेन्यू जावपाक ना शकता म्हाका हांव ते रेव्हेन्यूचे बांदवडीन पडना कित्याक ते तांचे फाल्यां इन्कम टॅक्स रेडी पडटा जे कोण आसा पळय आनी म्हज्या मतदारसंघात खूब जाण आहा ते सो तर ते 500 कोटीचो कॅल्क्युलेट केलो तर ताजेर GST कॅल्क्युलेशन जातलें GST इवेड करता म्हणून तांचे थंय घरा लोक येवंक लागले आनी आमी जर ताका साल्वार करूंक शकले ना तर ते आमकां बोट दाखयतले दुसरे कडेन ते हांव विघ्न घेवंक सोदना सरकारची गोष्ट ना नंबर 1 नंबर 2 मेळटले पळय आमी तुजो डिमांड काडिल्लो म्हळ्यार जे कट मोशन मूव केल्ले आनी जे थोड्यो वस्तू हांवें पॉयंट आवट केल्ल्यो त्यो गेले खेपे तश्योच आहा आनी आतांय तश्योच आहा आनी मंत्र्याचें उत्तर तेंच आहा उत्तर बदलना तो कितें म्हणटा आपूण मुख्यमंत्री बरोबर बसतलो आनी आपूण तो करतलो अरे बसपाक तुमकां जर म्हूर्त काडचो पडटा 3 म्हयने लागता एक सेशन परतें येता अजून मेरेन तुमी बसपाच्योच खबरो उलयतात सो हांवें ताका सांगलें तूं प्रसाद घे आनी म्हूर्त काड कित्याक ह्या दिसांनी ते देवाक सारकें पेटल्या दोगूय पेटल्या सो ताणें तें करचें नाल्यार कशें तरी स्पिरिच्युअल गायडन्स ताका गरजेचें आहा दॅट इज वॉट आय हॅव सजेस्टेड सार्काझम इज बिकॉज दे आर ओवर्टली इनवॉल्ड आनी विश्वजीत आतां पळय बदलला सारको आनी एक ताजें हांवें पॉयंट आवट केला की 2 कडेन ताणें सेटलमेंट जमीन आशिल्ली ती ऑर्चर्ड करून दवरली सेटलमेंट आसली ती ऑर्चर्ड केल्या म्हळ्यार परिवर्तन जालें ना आमी कितें म्हणटात की तो सगळ्यो ग्रीन आहा तें सेटलमेंट करता ना हें ताणें परतें केल्लें आहा एक कडेन लोलया आनी एक कडेन मांद्रे सो हाजो अर्थ कितें ताजें परिवर्तन जालां जाल्यार हेंय कर म्हूण सांगलें TDR हाड तुमकां प्रत्येक वर्सा गेल्या वर्सा प्रॉमिस केलें लाडली लक्ष्मी पयशे दिता ते जायना सावथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जायना पळय सावथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान म्हजो क्लियर व्यू आहा की 2 फ्लोर आतां थंय एम्प्टी आहा तातूंत बेड घाल आनी तें हॉस्पिटल चालीक लाय हॉस्पिटलान थंय बेड्स ना म्हण तें आमकां सद्दां आयकूंक मेळटा तें दोतोर वायट न्ही पूण ताका तांचे कडेन बेडाच ना जाल्यार कितें करतले पेशंटाक एक फिट्साचो पेशंट म्हळ्यार एपिलेप्टीक पेशंट ताका हांवें फोन केल्लो ते दोतोर बोरकराक ताणें ताका एक दीस म्हळ्यार ऑलमोस्ट एक आदेस स्ट्रेचराचेर दवरलो आनी स्ट्रेचराचेर दवरलो म्हज्या फोनार नंतर नाजाल्यार ताका हाजेर दवरलेलो कितें आम व्हील चॅराचेर कितें वॉट इज दीस
फ्युचर रेडी म्हणटा तो एक प्रोग्रेसिव्ह स्टेट हॅज टू बी फ्युचर रेडी फर्स्ट इन हेल्थ. भलायकी म्हणटा ती सगळ्यांत इम्पॉर्टंट. हेल्थ इज वेल्थ. तुझ्या जर सिटिजनांक तूं बरी भलायकीची फॅसिलिटी दिवंक शकना जाल्यार यू आर नॉट ते सर्वोदय अंत्योदय बित्तोदय ते खबरो सगळे पोके जाले. यू हॅव टू बी गिविंग, यू हॅव टू बी कन्सर्न अँड गिविंग दॅम फॅसिलिटी अँड बी फ्युचर रेडी. वी आर नॉट फ्युचर. विजय बाबा तुवें अनेक मेन्शन केलें की मूर्त काडून दोगांय मेळटा म्हटलं पळय ते ना मेळा म्हणटा मुहूर्त काडा म्हणटा कित्याक तांकां आतां 4 म्हयने जाले, गेले सेशन जावन 4 म्हयने जाले. अजून मेरेन तो सांगता की आपूण मुख्यमंत्र्यान बसतलो आनी आपूण तुमचें सगळें सेटल करतलो. आतां तुका बसपाकूच तर 4 म्हयने लागता. आतां मुहूर्त काड मरे केन्ना बसप तो आमकां सांग. हेंच हांव सांगता. थँक्यू